युनायटेड फ्रंट पणजी ह्या पंगडान 16 ऑक्टोबर सकाळी 10 वरांचेर 15वी राज्य पावण्यार नुस्तेमारी सर्त आयोजीत केल्ली। ही सर्त पणजे कसिनो कडल्यान मांडवी न्हंयच्या पुला मेरेन आशिल्ली। फाटली 7 वर्सां ह्या सर्तीत वांटेकारांचो उत्कृष्ट प्रतिसाद आसता। तशेंच ह्या वर्सा भायल्या आनी गोंय राज्यांतले मेळून 170 लोकांनी सर्तींत वांटो घेतिल्लो। ह्या सर्तीत तरणाटे तशेंच जाणटे व्हडा उमेदीन वांटेकार जातात। लोकांची उमेद वाडोवपा खातीर दर वर्सा ही सर्त आयोजीत करतात अशें पंगडाचो मुखेली फ्रांसीस जॉर्ज हांणी सांगलें। इवेंट आता लास्ट 15 इयर्सान आमी केलेलो आहा। आमचो इनिशियली फर्स्ट इयर आमी केला अराउंड 40 लोक येयलो फर्स्ट, तो वाडून आता ऑलमोस्ट अराउंड 170 पर्यंत एंट्री येयलेली आहा आमची। सद्याक आतां लोक येयला ऑल ओवर गोवा, रत्नागिरी, मालवण आनी बेलगांव सावन येयलेलो आहा। पण लास्ट 2 इयर्स आता फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो पीपल आर कमिंग। हे पण आमचो मेन हेतू ऑर्गनायज करपाक to have fun and to enjoy the things given to Goa, like the sea and the fishing is the main thing. पेशनाचा कशें कितें आसा ते आमचे आपले सगळे ते गोंय आमचे आपले बरोवपी आसा ते सद्दां अशें जाता। हांव आतां तिराखोल गेला कॉम्पिटिशनाक, रेस मागूस गेला, हे बंदर गेला, हांगासर खेळटा। म्हणजे आमकां ती हॉबी आमची सारकी, आमकां सारकी इतले आमकां न्हीद पडना कंपनी आसा म्हणल्यार। आनी अशें आमकां उरपा जाय, प्रायज पण मेळ्ळा म्हाका। पूण तेचे आतां हांगासर कितें जाता, हांगासर नुस्तें चडशें ना। हांगासर फातर बी चड जाल्यार आनी हें जाता न्हू, हांगासर आवाज आसता चड आसता, ताका लागून हांगासर नुस्तें चडशें ना। आमी इंटरव्यू वयता हें सिटीन पडटा।